राज्यात शिगम्याचे वारे गळपाक लागला। वचत थंय शिगम्याची तयारी पळोवपाक मेळटा। शिगम्या निमतान राज्यातले युवक दीस रात कष्ट घेवन व्हडा उमेदीन चित्रां तयार करतात। पूण ही चित्रां खेळोवपाक फावो तो वेळ मेळना। सरकारान तो वेळ रातचे 11 मेरेन वाडोवन दिवचो अशी मागणी धवळे फोंडेच्या भगवती कला संघाचो मागणी कल्पेश नायकान केला। पळयात। 8 मार्चाक फोंडा शिगमो। फोंड्याच्या शिगम्याची अधिक माहिती दिवपाक फोंडा शिगमो समितीन पत्रकार परिषद घेतली। तशेंच फोंडा ढवळीच्या भगवती कला संघान शिगम्याची चित्रां तयार केल्यात। आयकात कल्पेश नायकाक। आमचो 8 तारखेक शिगमो 4 स्टार्ट जातलो। ताजे पयलीं 4 वरांचेर स्टार्ट आसतना आमी हे वर्सा मातसो कार्यक्रमाक बदल केला। दर वर्सा आमी कितें करतात की सत्री एकूच शिगम्याची सत्री जी आसता ती आमी एकूच सत्री हाडून ताका आमी हार आनी नाल्ल फोडपाचो कार्यक्रम दवरतात। पूण ह्या वर्सा आमचे कडेन जी रमता मेळाची पगड जी आयल्या ती जवळ आतां मेरेन 10 पगडांची आमचे कडेन एंट्री आसा। आमी हो चित्ररथ 2013तल्यान चालू केल्लो करपाक आनी फक्त आमकां त्रास जालो म्हटल्यार तो कोविडाच्या टायमार आमकां त्रास जालो। कित्याक खर्च जो येता आमकां 3-4 लाख रुपया खर्च जाता। पूण कोविडा टायमार आमकां भरपूर त्रास जालो। चित्ररथ करपाचो मेन हेतू म्हटल्यार हितून कलाकार तयार जाता, हो तेजो मेन हेतू। म्हटल्यार बारीक बारीक भुरगे जे येता म्हटल्यार उमेदीन येता काम करपाक आनी ते एक कला दाखोवपाक मेळटा। सावंड सिस्टम, स्पिकर्स, ते प्रोफेशनल सावंड स्पिकर्स जे लागता आमकां तेजो जो खर्च आसता तो 60-70 हजार रुपया आसता। मागीर तो इतलो सगळो करून 10 पर्यंत समज ते म्युजीक दवरली जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता हे चुकीची गजाल। कित्याक तेज्या पयलीं रोमटामेळ चालू जाता आनी रोमटामेळ चालू जाल्या कारणान आमकां चित्ररथ आमचो सादर करपाक मेळना, आमकां दाखोवपाक मेळना। तर तो सावंड बंद करता। तो रोमटामेळ समज बेगीन चालू केले जाल्यार आमकां खंय तरी 10 जावं 11 पर्यंत आमकां म्युजीक एटलिस्ट म्युजीक ना लायटींग ना जाल्यार तो चित्ररथ पळोवन कांय फायदो ना। चित्ररथ आमी करता जाल्यार आमकां खर्च येता, पयशे आमी खूब प्रॉब्लम जाता आमकां। आमी सुरवात करता आसतना आमचे स्वताचे पयशे काडून आमी सुरवात करता, कोणाक जाता तशे काडटा पयशे सुरवात करता आसतना आमी। आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगा फ्लोटा कडेन म्हणटा ते कशें आसा सगळे उमेदीन काम करपाक येता। हांगा कसलें पॉलिटिक्स हांगा लागना, पॉलिटिक्स जावचेंय न्ही असल्या गोश्टीक। पॉलिटिक्स जालें जाल्यार कलाकार फुडें सरचे ना, कला सादर करपाक मेळची ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर।